Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications. बरेचशे चेंजीस जाल्यो म्हणजे पयलीं आमकां इंडिपेंडंट बिचोलचे आमदार दिसताले, मागीर कुर्तरीचे आमदार अलेक्साक दिता काय दिसताले आनी ते पळयता आसतना तुमी सुभाष फळदेसायाक डेप्युटी स्पिकरूय केले, तांकां आतां रिजायन करून मंत्री करता. इतल्यो चेंजीस जावपा फाटलें कारण कशें आसा की केंद्रान सांगिल्ल्या नंतर कांय गोष्टी आमकां बदलच्यो पडल्या, त्यामुळे त्या गोष्टी प्रमाणे केंद्रान सांगिल्ल्या प्रमाणे ते केल्ल्यो आसा. केंद्राचें म्हणणें आशिल्लें की भारतीय जनता पार्टीचे जे 20 आमदार आसात तातूंतल्यान एक रिप्रेझेंटेशन मेळूं जाय आनी ते करता आसतना कास्ट वगैरे सगळें भितर घेवं जाय, त्यामुळे त्या पद्दतीन जाल्लें आसा. कॅबिनेटान न्हू मदीं मदीं मंत्र्यांची झगडी जाल्ली आयकूं येताली. आतां तुमी फोंड्यान 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी 4 मंत्रीपदां दिल्या, तितूंतले 2 मंत्री आयज शपथविधी सुवाळ्याक ना. परत हे मातशें हेच चालू उरतलें काय कितें? अजिबात उरचें ना. सगळें सुरळीतपणे सगळें फुडें वतलें, कारण आमी राष्ट्रीय पार्टी. कारण कशें जाता की निवडणुकीच्या पयलीं वेगवेगळे प्रचाराच्या दरम्यान वेगवेगळे आरोप प्रत्यारोप हे जातात आनी ह्या वेळार मातशे MGPन चड स्ट्रॉंग आरोप भारतीय जनता पार्टीचेर केले, त्यामुळे थोडीशी नाराजी कार्यकर्त्यां भितर आशिल्ली. पण आमी तांकां सगळ्यांक समजोवपाचो प्रयत्न केलो की आमी राष्ट्रीय पार्टी आसा, आमी ह्या देशाचें राज्य करतात आनी त्यामुळे ते करता आसतना एखाद्यान जर कितें उलयलें जाल्यार तें इलेक्शन पुरतें अशें धरपाचें सोडून घालपाचें. कारण सुनील जोडीकर तशें स्ट्रॉंग त्या वेळार उलयलें आनी त्यामुळे थोडेशें कटुता ही डेफिनेटली आसतली. ते खूब एग्रेसीव उलयले ह्या ती निवडणुकीत. मागीर सोंपतली. हय, ती सोंपूं जाय, कारण ह्याच्या वेळार खूबच उलयले ते. ऑपोजिशन आसता पण इतलें उलोवप नासता, पण ते खूब उलयले. ताचो थोडी कटुता डेफिनेटली उरतली. हांवें म्हजें फ्रँक ओपिनियन आसा. कार्यकर्त्याचें जें उलोवप आसा त्या संदर्भांत हांव सांगता, पण आमी तांकां थंड करपाक यशस्वी जातले आनी सगळे जाण वांगडा बरोबर वचून काम करतले. जाय तितलो म्हणजे 25 आमदारांचे सरकार आहे, MGP जाय तशी नासली, लेकीन लोकसभेचे साऊथ गोवाचे बी धरून तुमकां घेवची पडटा. तशें पळय, साऊथ गोवा MGP तशें कांय ना. गेल्या वेळार आमचे बरोबर MGP नासली, तरी पण आमी एक थोड्या मार्जिनान गेल्ले. निवडणुकीक सगळ्यांचें समर्थन आसूं जाय आनी इट इज नॉट, कारण आमकां जितले MGP म्हत्वाचे जाले अपक्ष आसा ते म्हत्वाचे आनी सगळ्यांत म्हत्वाचे लोक. आनी त्यामुळे कोण आसलो कोण नासलो म्हणून ह्याचेर परिणाम कितें जातलो लोकसभेर अशें म्हाका दिसना. दोनूय सीट जे आसा लोकसभेचे, उत्तर गोवा आनी दक्षिण गोवा, भारतीय जनता पार्टी दोनूय सिटां निवडून येतलो इतलो म्हाका ठाम विश्वास आसा.